बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीवंत भावा भयणींनो, हो शुभ वेळ जेजू आमच्या मोगाच्या इश्टा सांगाता सारूंक आमी एकठांय जाल्या. व्हडा भोगतीन आनी मागण्याच्या मनान ह्यो थोड्यो घडयो सारूंक आमची काळजां मनां शांत करुया आनी जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक आमी गीत गावुया R31 साक्रामेंतांत रावलोल्या. साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू, साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. मनशा सोयंपान आयलोल्या देवाच्या पुता. मनशा सोयंपान आयलोल्या देवाच्या पुता. बोसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बोसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमेचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या उंड्या. प्रितुमेचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या उंड्या. होस्कोय बुखे लोले होत में आमचे
उभार सांभाळ खोटाईन तुझे oscot buke lole ot me amche vegi ubar sambal kotai tuझे. दोनिया देवा आयज आनीक एक पावट तुका आर्गां आनी मोहिमा दिवचे पासत आमी सगलीं हांगासर व्हडा संतोसान ह्या तुज्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. जे सुवातेर आमी आसलीं ते सुवातेर थावन मोगाच्या जेजू ह्या तुज्या शुभ वेळाक बागेली जावंक तुजें चोडा मोगाचें आमंत्रण तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी तुजे व्हड आभार मानता. जेजू आमी किरकोळ ओस्कोत आनी पातकी आमचें सोयम जिवीत आमचें तुजे सोरशीं घेवन आयल्या. आमचेर तुजो पोरो घाली नाकाय. आयच्या ह्या शुभ वेळाक आमचो विशय सर्वेस्पोर तुजे सोवें आसा हो मनांत दवरुया. भोव दयाळ जेजू तूं जिवो देव आमचे मोदें उंड्या रुपान हाजीर आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. दोनिया केदी व्हड तुजी काकलोट केदी व्हड तुजी दया. आमा पातक्या पासत मनशा सोयम तुवें घेतलें आनी आमचें सोवें बापाचें काळीज कितलें व्हड आनी खालतें तें तुवें दाखोवन दिलें. तुजें भोव व्हड मोगाचें देणें पवित्र संस्कारांत रावून तूं आमकां दीस रात वांटीत आसाय. तुजे व्हडे काकलोटीन आनी कोनवाळायेन आमकां तुजो सांगात दिवंक साद्या उंड्याचें रूप घेवन तूं आमचे बेटेक आयलाय. ह्या वेळार तुजें आसणें आमचे मोदें आसा म्हूण मानून घेवन सगल्या आमच्या बोळान मोनान आनी काळजान तुका आमच्या सोम्याक नमस्कार करूंक सगले खालतिकायेन आमी आमची मान बागयता.
ह्या वेळार आमच्या हेर पातकांचो उगडास मनान हाडून जेजू मुखार खालती जावन आमच्या पातकाचे बोगसणे मागुया. जेजू, आमचे जिबे वरवीं आमी तुका फकत उतरांनीच वाखाणला, पूण आमच्या कोरण्यांनी वाखाणूंक आमी विसरल्यो. दुसऱ्याची टिका करून आमी तांचें जिवीत जड केलां. आमकां बोगोस. जेजू, जायते पावटी आमच्या काळजांनी आमी एकामेकाचो राग, दुस्मानकाय आनी निर्डुकाय दवरल्या. एकामेकाक बोगसूंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस. आमच्याच अंतस्करणाची आमी चवकशी केल्या. आमचे अस्कोतायेन जायती आमी ल्हान व्हड पातकां आदारल्यांत. हे पोरी जेजूच्या मोगाचेर आनी आमच्या पेल्याचेर चुकल्या. ही चूक मानून घेवया. आमचें भितरलें वायट सोडून दिवया. जेजूचें बोगसणें मागुया आनी नवीं मनशां जावंक वावरुया. मोगाळ जेजू, सोबार बेसावांनी तुवें आमकां भरल्यान. थांबोन आसतना तुजी बरेपणां आमचेर आनी आमच्या फामिलीचेर, इश्टांचेर आनी वावराचेर तूं घालीत आसाय. तुजे मुखार तुजें आसणें भोगूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या दुखींनी तुजो सांगात आमी सदांच अणभवलो. जेजू, तूं जावन आसाय आमचें शांतीचें खडप आनी आमच्या सुखाचो सोमदीर. जेजू, तूं आमची अस्कोताय मानून घेताय आनी नव्यान तुजे कुरपेन तूं आमकां सांबाळटाय. देखून ह्या तुज्या ओप्रिमीत मोगाक आमचो दिनवास. जेजूक वाखाणच्याक आमी गीत गावुया E14 वर्त्या देवाक. जिव्या देवाक वाखाणटा सगल्या काळजात दिन वाजता.
जिव्या देवा वाकंठ सगल्या काळजान दिन वाचता वर्त्या देवा वाखाणुया मोगल बापा दिन वाचुया पाकी भुरग्या सोडून काढली जेजू सोवे शिवी केली जिव्या देवा वाकंठ सगल्या काळजान दिन वाचला जिव्या देवाक वाकंठ सगल्या काळजान दिन वाचला सूर्या जेजू उदेऊन आयलो ताचो प्रकाश आमचे फांगलो ताच्या नांवान एकठांय जावया आमचे मोदें जेजू घेवया जिव्या देवा वाकंठ सगल्या काळजान दिन वाचता जिव्या देवाक वाकंठ सगल्या काळजान दिन वाचता पवित्र आत्मा आमचेर देवलो काळजात आमच्या त्रिगूण रावलो संतोष शांती ताची देणी कार्तिकायेन आमी घेवची जिव्या देवाक वाकंठ सगल्या काळजान दिन वाचता जिव्या देवाक वाकंठ सगल्या काळजान दिन वाचता जेजू जावन आसा आमकां जिव्या उदकाची जोर आनी हीच जोर जावन आसा देवाचें उतर जें सदांच व्हांवता आनी जीं हे जोरीशी वेतात तांकां भरपूर पिवंक मेळटलें तर आतां आमी सोगलीं ह्या जिव्या उतराची बरी खबर लुकाच्या शुवर्तमानांतल्यान 22 पयलो वळी 26 ते 33 चितान आयकुया.
6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या एका नोंगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोर्शी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतली एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेची सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव वर्तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जेकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ आतां नियाळ करुया. मारयेन देवाच्या उतरार खोल विस्वास ठेवलो. बोडव्या वरवीं कळीत जाल्लो निरोप मानून घेतलो. हें मानून घेवंक मारयेक सोंपें जाल्लें काय? ही बोडव्याची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. देवाचे गूट समजूं वो ना समजूं, मारयेन ते आपल्या काळजांत गळोवन सांबाळले आनी तांचेर ती नियाळ करीत रावन देवाचे कुशे पोरमोणे तिणें आपलें जिवीत मांडलें. जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी आमच्याच फायद्याचें पळयलां. सोंपेपणाच्यो आनी आमकांच कुशालकाय हाडटल्यो वस्तू विचून काडल्यात. देवाचे कुशीक राजी जावचे सुवातेर आमचीच कुशी केल्या. कोश्ट त्रास येतात तेन्ना आमी जायते पावटी म्हजें सोवें हें कित्याक घडलां अशे तरेन आमी देवाचेर शीण केल्यात. भागिवोत आंकवार मारिया भावार्थाची आमकां व्हड नमुनो. आपल्या जिवितांत देवाचेर पातयेवन जियेली आनी ज्यो वस्तू मनशां लागीं जायनात त्यो देवाक अवघड न्हय हे खात्रेन ती वाडली. देवाचेर दवरलेलो भावार्थ तिका हारोयना, पूण देवाची कुशी आपणाक कशी जैतिवंत करता
तें पळोवंक आदार जाता. जेजूचेर आनी बागीवोत आंकवार मारेचें देखीवोत जिवीत दोळ्या मुखार दवरून तिचे भाशेन देवा मुखार ल्हानवीक खालती जावन आमचें जिवीत बापाचे कुशीक एक निरंतर समर्पण करूंक जेजूचो आदार आमकां मागुया. ह्या वेळार आमची नदर पवित्र संस्कारांत हाजीर आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी. स्तोत्र 145 वोळ 18 आमकां अशें मेळटा. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. थोडो वेळ ओगी रावन आमच्यो जण एकल्याच्यो खाशा गरजो आमी जेजू मुखार उक्त्यो करुया. आमचे आवंडे जेजू मुखार दवरुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या बाप सायबाक बिस्म सायबाक यादनिकांक आनी जेजूच्या वावरांत मिसळ जाल्ल्यांक भरपूर शाणेपण आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी हे वरवीं आपल्या हाताकाल आसलेल्या पोरचीक अदीक खोलायेन देवाचें उतर परगटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो सोडून लोकांचे सेवेक आपलो सगलो सहकार आनी तेंको दिवन लोकांचे होक आनी गरजो शार्ती पावोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमकां दिसा दिसपट्टी परगट जातलें देवाचें जिवें उतर काळजांत बाळगून तें नियाळूंक आनी जिवितांत सांबाळूंक आमकां शिकय आनी आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आवय बापायनी कुटुंबीक मागण्यांक वेळ करूंक आनी आपल्या भुरग्याच्या काळजा मनांत मागण्याचो मोग रिगोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगली दिमी घालुया आनी आमची सगल्याची मागणी एक करून जेजून शिकयले मागणे सांगातान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.